आज आमच्या देशाच्या दृष्टीन खूपच दुःखाचो दीस आसा। भारताचे सुपुत्र चीफ ऑफ द डिफेन्स स्टाफ जनरल श्री बिपिन रावत हांचो दुःखद अपघाती निधन जालें। तांच्या बरोबर तांचे मिसेस आणि अजून 11 तांच्या बरोबर आशिल्लो स्टाफ। हाज्या बद्दल हांव सरकारच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन दुःख व्यक्त करता। दिसता जनरल बिपिन रावत हे पयलेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणून तांची नेमणूक जाल्ली। तांची 40 वर्सांची कारकीर्द डिफेन्स सर्विसीस आणि जनरेशन टू जनरेशन्स तांच्यांनी दिल्ली देश सेवेंतले हाज्या खातीर सदोदीत ह्या भारत देशाक ते याद उरतले। तांच्या 40 वर्सांच्या कारकिर्दीत तांच्या 40 वर्सांच्या सर्विसीस देश सेवा करता आसतना तांकां वेगवेगळी मेळिल्ली मेडल्स ही तांच्या सेवेचे प्रतीक आसा। त्याच बरोबर म्हाका दिसता की आयज जो इन्सिडन्स जालो आनी तांचो अपघाती मृत्यू जालो त्या बद्दल हांव गोयच्या लोकांच्या वतीन दुःख व्यक्त करता।